हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळ आमच्या जिवितान आमकां घेवन चलता. तो सदां काळ आमचो मोग करता, कित्याक तो आमचो सर्गीचो बापूय जावन आसा. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचे दोन्ही हात वयर उबारून जिवे देवाक दिनवासुया. परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिनवासूं, ताची स्तुती आनी आराधना करूं. अन्य भाशेन देवाक वाखाणुया, कित्याक ज्या वेळार आमी अन्य भाशेन उलयता आमी आमच्या देवा लागीं उलयता. ओब्रासीन तलामा शाखारामान देले हेरेबे ओबिहिनमा सोहोन तलामा शाखात्र लांदे अमहान तेले मे शहात्र मा सोरोमोंत्र लांदे अमिहीर भाशे हेरेबे शहांतला. आमचो देव सामर्थ्यशाली आसा आनी तो आमचो मोग करता, आनी ताणें तुका आनी म्हाका विचून काडल्यान. आवयच्या कुसव्यान रचच्या आदी पासून तो आमकां वळखता. आमी ताचे मुखार मोलादीक आसा. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासुया मोगाच्या भाव भयणांनो. ताका स्तुती करुया, वाखाणुया, ताका सोदुया. मातेवाचो 6वो अध्याय आनी 33वी ओळ आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. पयली सुवातेर देवाचे राज आनी ताची नीत सोदात आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची सामर्थ्यशाली उतरां कितें सांगतात आमकां आयच्या दिसा. मातेवाच्या 6व्या स्वरान आनी 33व्या वळीन की पयले सोदा सर्गीचे राज आनी ताची नीत आनी हेर सगळें तो तुमकां दितलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज संवसारांत जायतीं आमची भाव भयणां हेर वस्तूच्या फाटल्यान धांवतात, पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? पयले सोदा सर्गीचे राज आनी ताची नीत आनी हेर सगळें तो तुमकां दितलो. दिनारो तो देव आसा मोगाच्यानो. आमी कितली म्हणून धांवतले, कितली म्हणून आमी खंयच्याय वस्तूंच्या फाटल्यान वेतले. दिनारो तो देव आसा. देखून पयले सुवातेर देवाचे राज सोदुया, ताची नीत सोदुया आनी हेर सगळें तो आमकां दिता. कित्याक तो दयेचो सागर आसा, तो दिनारो आसा, तो दीत येयला. आमी योग्य आसा म्हणून न्हय मोगाच्या भाव भयणांनो, पूण तो आमचो मोग करता म्हणून ताणें आमकां दिला. त्या देवाचे राज सोदुया, त्या देवाचे राज सोदुया, ताची आराधना करुया. परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिनवासूं, ताची स्तुती करुया. हर एका दिसा एक जिवी वाखाणली. आमचे दोन्ही हात उबारून ह्या गिता वरवीं आमच्या देवाक वाखाणुया. कित्याक तो काल, आयज आनी सदांकाल आसा. तो सदांकालचो देव आसा. तो सदांकालचो देव आसा. संतोस्ता तुका वाखाणून हांव दीन वाचता तुजी गितां गावन. हांव वाशेता तुजें दर्शन घेवन. उच वयर वयर तुका उबारून हांव संतोस्ता तुका वाखाणून हांव दीन वाचता तुजी गितां गावन. हांव वाशेता तुजें दर्शन घेवन. उच वयर वयर तुका उबारून. हालेलुया. तुजो काल, आयज आनी सदांकाळ. हालेलुया. तुजो काल, आयज आनी सदांकाळ.
तूच तो काल आयज आनी सदाकालचो देव आसा तो, सामर्थ्यशाली देव आसा तो. त्या देवाच्या हाजीरपणान आमी आसा. तो भरपूर आयन दिनारो देव आसा. ताचेर विश्वास दवरुया, ताचेर रास सोदुया. मोजो किल्लो जितलो वासरो तितलोच बोर वासो. म्हजी खोशी आसा तुजी सोबे, तशेंच तुजी खोशी म्हजे सोबे. म्हजो तारो म्हजो किल्लो जितलो वासरो तितलोच बोर वासो. म्हजी खोशी आसा तुजी सोबे, तशेंच तुजी खोशी म्हजे सोबे. हालेलुया, तूच तो काल आयज आनी सदाकाल. 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 तूच तो काल आयज आनी सदाकाल. ओ माशेरी बराबरा बांदले, ओ मोशेरी बाशांदले, लिमी हिंदना माशेरी आलाला, ओरी बिशांदले बेसहेरी आलाला, ओ होरी हिरी बिशांदले. तूच तो काल आयज आनी सदाकाल, ओ बोशेरी आलाला, ओ मेहेशांदले ले 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 ले, ओ रोशिंदला बाशेके, ओ बोशेरे behendele, o rihina mashaha, o rihiri bishandra mase. Thank you Father, ohundala masheri ala, gloria mashe. Oh namaste, oh hallelujah. Thank you Father, thank you for your anointing, thank you for your grace. Oh mashere bere beshandra lande. Oh thank you, thank you, thank you Father. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदाकाळ जो आमचो देव आसा, तो सदाकाळ आमचे भितर रावता. ताची जिवीत आमचे भितर आसा आनी ते जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Praise the Lord. आयच्या देवाचें उतर घेवया. Matthew chapter 19 verse 16. मातेवाचो 19:20 आनी थंय देवाचें उतर आमकां सांगता. आनी लागीं येवन कोणे एकल्यान ताका विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? मॅन. सो एक भुरगो आसा आनी तो गिरेस्त आसा, दुसरें म्हटल्यार, आनी तो जेजू क्रिस्ताक विचारता, कितें तर हांवें जर सासणीक जिवीत म्हाका मेळोंक जाय जाल्यार तर हांवें कितें करूंक जाय? बरो प्रश्न आसा.
कित्याक असो प्रश्न कोण विचारना. ह्या दिसांनी आमी विचारता प्रश्न तो म्हटल्यार आमकां जर पयशे मेळोंक जाय तर आमी कितें करूंक जाय, आमी जर गिरेस्त जावंक जाय तर आमी कितें करूंक जाय, आमच्या जिवितान जर सक्सेस आसूंक जाय तर आमी कितें करूंक जाय, आमच्या जिवितान आमचें सगळें जर बरें आसूंक जाय तर कितें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सो दर एकली जाणां ह्या जिवितान असो क्वेश्चन विचारतात आनी आमी कितें करता, एका ब्रदरीच्या फाटसून धांवता, एखाद्या खंयच्या देवाच्या सेवकाच्या फाटसून धांवता. कित्याक तर आमच्या संवसारांतले जिवितांतले प्रॉब्लम आमकां भायर पडोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. पूण ह्यो भुरगो हेच्या लागीं सगळें आसा, पूण ताका एक प्रश्न आसा, तो म्हटल्यार ह्या संवसाराचो न्हू पूण सर्गी राज्या वयलो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जे वेळार आमी विचार करता ह्या संवसारांतले तर आमी ह्या संवसारांतली बांदून रावल्या भाशेन आसा, पूण ज्या वेळार आमी विचार करता सर्गी राज्याचे तर आमी सर्गी राज्याची चिंतणारी भुरगीं आसा. आमेन. आयज आमच्या जिवितान जायते अशें आमी विचारूंक वयता खंयच्या ब्रदरी लागीं, खंयच्या देवाच्या सेवका लागीं, म्हज्या जिवितान फुडें कितें घडटलें, म्हज्या जिवितान हांवें कितें करूंक जाय. पूण कोणूच अशें विचारना म्हाका जर साशणीक जिवीत जाय तर हांवें कितें करूंक जाय. आमेन. कित्याक आयज भोव थोडीं जाणां आसात जे साशणीक जिविताचें चिंततात आनी भोव चड जाणां आसात जी ह्या संवसाराच्या जिविताचें चिंततात. प्रेज द लॉर्ड. तुमी खंयच्या जिविताचें चिंततात हें तुमचेर डिपेंड आसा. तुमी साशणीक जिविताचें चिंततात वा सर्गी राज्याच्या जिवितांतलें चिंततात. आमेन. जर तुमी संवसाराचें चिंततात तर तुमकां संवसारान मेळटलें, पूण जर तुमी सर्गा राज्या वयलें चिंततात तर सर्गा राज्या वयलें मेळटलें. कित्याक पवित्र पुस्तक अशें आसा, जर तूं संवसारान बांदताय तें सर्गार बांदलें वयतलें, जर तूं संवसारान सोडटाय तें सर्गार सोडलें वयतलें. आमेन. खूब इम्पॉर्टंट आसा ह्या दिसांनी आमच्या कितें तर आमी कितें म्हणून ह्या संवसारान जियोंक जाय. आमी ह्या संवसाराचें चिंतून जियोंक जाय वा आमी आमच्या देवाचें चिंतून जियोंक जाय. पळयात, हांव इतलीं वर्सां हांव देवाची वावर करता आनी देवाचे उतरान हांव चलतां. भोव थोडीं जाणां म्हाका मेवल्यान जी जेजूच्या मोगा पासत चलतात. भोव थोडीं जाणां आसा, भोव थोडीं जाणां आसा. आतां ताका हांवें जायत्या लोकां लागीं उलयलां, जायत्या लोकां लागीं हांव कावन्सिलींग करता, जायत्या लोकांचे आमी एक प्रश्न आमी जेंचे आसा ते सॉल्व करता. पूण भोव थोडीं जाणां आसात जी सर्गीच्या राज्या विशीं विचारतात. आयज जर कावन्सिलिंगाक बसला जाल्यार भोव थोडीं जाणां आसात जी जेजू विशीं विचारतात आनी भोव चड जाणां आसात ती सर्गा राज्या विशीं विचारतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, ह्या संवसारान जर तुमी कितें मागतात जाल्यार देव तुमकां दितलो, प्रॉब्लम ना आनी देव दिताच. पूण जर तुमकां तें मेवलां आनी जर जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां मेवलां आनी तुमी तें लायफ भर घेवन चल्ल्यात, पूण उपरांत जर तुमी सर्गीच्या राज्याचें चिंतूंक नात वा साशणीक जिविताचें चिंतूंक नात तर मागलेलें तुमकां मेळोन पासून तुमी तेच्या सांगाताक सदां काळ रावंक हें व्हड दूख आसतलें. व्हड दूख आसतलें. आमच्या जिवितान जेजू ख्रिस्त कित्या पासत येयलो हें खूब म्हत्वाचें. पळयात, जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान येवन शिसांका तेणी संवसारांतली वस्तू सांगूंक ना पूण सर्गी राज्याची वस्तू सांगल्या. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान अशें डिक्लेअर करूंक ना हांव ह्या संवसाराचो आसा. ना, जेजू क्रिस्तान डिक्लेअर केलें हांव ह्या संवसाराचो ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान अशें म्हणूंक ना तुमी ह्या संवसाराचे आसात. ना, जेजू क्रिस्तान अशें म्हटलें हांव ह्या संवसाराचो ना आसा, देखून तुमी पासून ह्या संवसाराचे ना आसात. आमेन. पळयात, ज्या तकात आमची मेंटेलिटी बदलना ना त्या तकात आमी देवाचें चिंतूचें बदलूंक शकना. ज्या वेळार आमची चिंतना बदलतली त्या वेळार आमी देवाचें चिंतूचें शकताले, देवाचें चिंतून आमी भाग पाडटाले. प्रेज द लॉर्ड.
आयज पळयात जर खंयचो ब्रदर खंयचो देवाचो सेवक जर तुमकां सांगता भविश्या विशीं, तुमच्या फुडाराक कितें जातलें तेचे विशीं, तर आमी रोखडीच तेचे फाडसून वयता. कित्याक आमकां आमचें भविश्य जाय. म्हज्या लायफान हांव ना म्हटल्यार 2004 पासून म्हजें जिवीत हांवें देवाक समर्पण केलां. तेन्ना पासून हांव आतां ताकाय हांवें केन्नाच खंयच्या ब्रदरीक विचारूंक ना म्हज्या जिवितान कितें घडटलें, आनी तेच्या आदी पासून ना. कित्याक खंयचो ब्रदर म्हाका जिवीत म्हजो घडोवचो ना, तर म्हाजें जिवीत घडयणारो पवित्र आत्मो म्हाजे भितर आसा. आनी तो म्हाजो देव आसा. हांवें तेन्नाच चिंतलें, हांवें म्हजें ल्हान आसतनाच हांवें चिंतलें हांव कोणाक विचारूचो ना, कित्याक तो म्हाजो अल्फा आसा आनी तो म्हाजो ओमेगा आसा. तो म्हजो सुरवात आसा आनी तो म्हजो शेवट आसा. प्रेज द लॉर्ड. जो म्हाका सांगता तो म्हाजे आतांचे दीस पळयता, पूण जो म्हाका घेवन चलता तो आदी पासून आसा आनी तो म्हाजो शेवटचो दीस पासून जाणा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो म्हज्या जिवितान हांवें केन्ना अशें चिंतूंक ना कोण तरी म्हाका सांगतलो, अरे ना 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 ना. पळयात बाबा, आजच्या देवाचें उतर कितें सांगता, तुमी कितें चिंतूंक जाय आनी तुमी कितें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कितें चिंतूंक जाय आनी तुमी कितें करूंक जाय. तुमी ह्या संवसाराचें चिंतूचे न्हू, तर तुमी सर्गा राज्याचें चिंतूंक जाय. घडये ह्या संवसारान तुमी बेश्टांतले बेश्ट फ्लॅट घेत, घडये तुमी ह्या संवसारान बेश्टांतली बेश्ट लँड घेत, जागा घेत, घडये तुमी संवसारान बेश्टांतले बेश्ट दूड जोडशील. पूण हें सगळें जोडून पासून जर तूं सर्गीच्या राज्याची जागा जोडूंक नाय, तर ह्या संवसारांतले पयशे तुका कांय फायद्याचे ना. समजून घेयात बाबा, हे दीस थोडे आसात. ह्या थोड्या दिसान आमकां चड बऱ्या भाशेन आमचें जिवीत घालप. प्रेज द लॉर्ड. चड बऱ्या भाशेन, कित्याक तो येवचो आसा आनी थोड्याच वेळान तो येतलो. प्रेज द लॉर्ड. आमी कोणाच्या फाडसून वचोचें न्हू, पूण आमी आमच्या देवाच्या उतराच्या फाडसून चलोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आयज पयलें जाल्यार हांव पळयता जायत्या जाणांका देवाची उतरां नाकात, पूण जायत्या जाणांका चमत्कार जाय, अजापां जाय. प्रेज द लॉर्ड. अजाप घडटा ज्या वेळार तूं तुज्या देवाचे उतरां प्रमाणे चलताय. अजाप घडटा. आयज तूं सकाळी जर आरशान पळयताय, मिररान पळयताय, तर तूंच एक अजाप आसाय, कित्याक तूं जिवो आसाय आनी तूं तुकाच पळयताय. आमेन. तूं तुकाच पळयताय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी ज्या जागेचेर आसा, ज्या संवसारान आसा, ह्यो संवसार थोड्या दिसाचो आसा, पूण ज्या जागेर आमी वयताले हांव ती जागा सदांकाळची आसा. सो जी जागा शॉर्ट आसा तेच्या पासून तुमी त्रास करिनाका. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा, खाण सरतल्या तसल्या खाणा पासत तुमी त्रास करिनाका, कित्याक ते खाता आनी नश्ट जाता. पूण तुमी अशा खाणा पासत त्रास करा जे खाण सदांकाळ तुमच्या जिवितान आसा. हालेलुया. आनी तें म्हटल्यार सासणाचें जिवीत. पळयात, आजची ही उतरां आमकां आमचें जिवीत बदलूंक कारण आसतलीं, कित्याक आमी चिंतता ह्या सर्गा राज्याचें, संवसाराचें. कित्याक ज्या वेळार आमी सर्गा राज्याचें चिंतता त्या वेळार आमी सर्गा राज्याची जाता, आनी ज्या वेळार आमी संवसाराची चिंतता त्या वेळार आमी संवसाराची जाता. पळयता हांव ह्या वेळार देवाची वाडती ग्रेस, वाडतें सामर्थ्य, वाडती कृपा जितलीं जाणां आयकतात ती सेम रावनात आपल्या करियरान, आपल्या लायफान, हर एका वेळार ती बदलतात. आयच्या दिसा पासून ती चिंतूंक भाग पडटात देवाचें. आयच्या दिसा उपरांत ती चिंतूंक भाग पडटात आपल्या सोम्याची क्रिस्ताचें, कित्याक तो तेंचो अल्फा आसा आनी तो तेंचो ओमेगा आसा. तो तुमच्या जिवितांतली सुरवात आसा आनी तो तुमच्या जिवितांतलो शेवट आसा. त्या देवा सांगाताक रावात जो देव सदांकाळ तुमच्या सांगाताक आसा. त्या देवा सांगाताक जिवीत जियेयात, कित्याक तो देव तुमचो मोग करता. आमेन. गॉड ब्लेस.